नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. दैनिक गोमंतक दिसाळ्याचो आज 14वो वर्धापन दीस. या निमतान गोमंतकाच्या सगळ्या परिवाराक हुनहुनीत परबी भेटता. आनी हांव स्नेहा आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. अली खानजादे खून प्रकरणात आनीक एका दुबाविताक बंगळुरूच्या विमानतळार पोलिसांनी केली अटक. खून जावचे पयलीं 2 दीस दुबावित गेल्लो विदेशात. फोंड्या जावपी पोटवेंचणुके खातीर भाजप, काँग्रेस आनी आपाच्या उमेदवारांनी दाखल केले उमेदवारी अर्ज. भाजप काँग्रेस आमने सामने. फोंड्या परतून फुलतले कमळ, मुख्यमंत्र्याची खात्री. कुडचडे सेक्स रॅकेट प्रकरणात एकल्या तरणाट्याक पुलिसांनी केलो अटक. दुबावित आरोपीचेर पॉक्सो कायद्या अंतर्गत जातली कारवाय. उपअधीक्षक आशिष शिरोडकराची माहिती. आपले खातीर सोंपलो तो अध्याय. सध्या फोंड्या पोटवेंचणुकेचेर केला फोकस, सांगता विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव. मजगती पोटवेंचणुकेक गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसाक दितलो तेंको, पक्षाची माहिती. परवरी रस्त्याच्या उण्या दर्जाच्या कामा खातीर मंत्री खंवटेन केला 20 खात्याचेर खर टिका. संबंधीत अधिकाऱ्याचेर करची कारवाय, मंत्र्याची मागणी. विधानसभा वेंचणुके खातीर वर्स आशिल्ल्यान फोंड्या पोटवेंचणुकेक उच्च न्यायालयान दिलां आव्हान. ह्या प्रकरणाची सुनावणी जातली 24 मार्चाक. आता खबरो विस्तारान. आता एक म्हत्वाची अपडेट मुखार आयिल्ली आसा. अली खानजादे खून प्रकरणात अल्ताफ सय्यद हाका पुलिसांनी बंगळुरूच्या विमानतळार अटक केल्या. खून जावचे पयले 2 दीस तो विदेशात गेल्लो. अटक करची हो आमकां फोन हातूंत प्रकरण अली खानजादे मर्डर केसी भितर आज बेंगलोर एअरपोर्ट ऑथॉरिटीनी अल्ताफ सय्यद हाका अटक केल्ली आसा. फातोर्डा पुलिसांनी हो अली खानजादे जेन्ना मर्डर जालो तेन्ना तांणी एक नोटीस काडिल्ली. प्रत्येक एअरपोर्ट आनी एक रेल्वे स्टेशनाची नोटीस काडिल्ली की अल्ताफ सय्यद जर तुमच्या एअरपोर्टार जावं तो खंयच्या हातूंत दिसलो जाल्यार ताका अटक करची हो आमकां फोन हातूंत प्रकरणात जाय. आतां जे चार्ज आसा की हो एक को एक्यूज आसा. पुलिसां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे अली खानजादे मर्डर जावचे पयलीं अल्ताफ सय्यद एक 3 दीस पयलीं हांगच्यान आकाती देशांत गेल्लो आनी तो तेन्नाच्यान फरार आशिल्लो. सद्याक अल्ताफ सय्यदाक बेंगलोर एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचो जेन्ना देंवलो तेन्ना तांणी अटक केल्ली आसा आनी फातोर्डेची जी पुलिसाची टीम आसा ती ऑलरेडी बेंगलोर गेल्ली आसा हाका गोंयांत हाडपा खातीर. अल्ताफ सय्यद हो ह्या हातूंत भितर को एक्यूज ताचो मेन ताचेर चार्जीस आसात ते तांणी हे सगळो प्लॅन जो केल्लो अली खानजादे हो एक प्लॅन आशिल्लो आनी ह्या प्लॅना भितर ताचो जो फ्रेम चोकआउट केल्लो जो प्लॅन चोकआउट केल्लो तातूंत भितर अल्ताफाचो मेन हात आशिल्लो अशें सद्याक कळून येता. हे पुलिसाचें म्हणणें आसा. ताका लागून आतां फातोर्डा पुलिसाची टीम बेंगलोर गेल्ली आसा आनी ती ताका घेवन रोखडीच गोंयांत येतली आनी फुडलें इंट्रोग्युशन जें आसा तपास जो आसा तो चालू करतली. नंतर टी व्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव करून. फोंडेच्या पोटवेंचणुके खातीर भाजपाचो उमेदवार रितेश नायक हाणें उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी हेर आमदार मंत्री हजर आशिल्ले. दुसरे वटेन काँग्रेसीचो उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकार तशेंच आपाचो उमेदवार गितेश नायकूय ह्या वेळार हजर आशिल्लो. मजगती उमेदवारी अर्ज भरपाक भाजप आनी काँग्रेस एकाच वेळार पाविल्ल्यान दोनूय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी एकामेका विरोधात नेटान घोशणाबाजी सुरू केली. पळयात. येता त्या 9 एप्रिलाक जावपी फोंडेच्या पोटवेंचणुके खातीर सोमारा भाजपाचो उमेदवार रितेश रवी नायक हाणें उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, मंत्री सुदीन ढवळीकार, आमदार गोविंद गावडे हे वेळार हजर आशिल्ले. दुसरे वटेन काँग्रेसीचो उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकारान पक्षाच्या फुडाऱ्यांच्या हजेरेंत आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. तशेंच आपाचो उमेदवार गितेश नायकानूय पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल केला. आणि कॅम्पेनिंग आम्ही घराघर भोंवता आनी सगळे आमचे पंच, सरपंच, आमचे कावन्सिलर, चेअरपर्सन आनी सगळे आनी आमचे वांगडी सगळे आमी भोंवता आनी आमकां दिसून आयला की इतलो बरो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळा आनी म्हाका दिसता, म्हाका खात्री आसा हो सीट आमी खूब मतांनी जिखतले आनी आमकां विश्वास आसा की जे कार्य ऑनरेबल
आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आनी हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर्स आनी सगळे MLA राज्य कार्यकर्ते गोंया भितर ते पळोवन म्हाका अवश्य खात्री आसा की हे सीट आमी भारतीय जनता पार्टी खूब मतांनी जिखतली. रवी नायक म्हणजे वडील तांचे जे काम आसा ते लेगसी आसा आमी ते सगळे फुडें व्हरतात. सो हांव आज नॉमिनेशन फॉर्म भरला. तुमच्या सगळ्या मिडिया भावाच्या आशिर्वादान हांव मागता की तुमी आमकां तितलो प्रतिसाद दिवचो जाणें आमकां काम केलां. आनी आज आमी फॉर्म भरल्या प्रमाणे फॉर्म भरता तेन्ना आमचे तिनूय आमदार आशिल्ले, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्ले, अध्यक्ष आशिल्ले माणिकराव ठाकरेजी आशिल्ले आनी राजेश वेरेकर बाब आनी आमची संपूर्ण पोंडा ब्लॉक कमिटी अध्यक्ष विलियम आगियार, जॉन परेरा बाब आनी सगळे आशिल्ले. सो हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या मनांतल्यान आभार मानता. आमी कामाचो प्रचार आमचो चालूच केला. आमी व्हरून सुद्दां 4.5 वर्सां काम केल्या आनी आमी काम करत आशिल्ले आनी काम करता तेन्ना खुबशे इश्यूज फोंड्या आसा. आज तुवें पळोवशीत जाल्यार पंडीत वाड्याचेर तुमी मिडिया भावांनी चला, उदकाक घाण येता, ब्ल्यू कलरचे अशें ब्ल्यूइशशें उदक येता, तातूंत कीड मेळटा, ही परिस्थिती आहा. उदक घाण, रस्ते घाण, रस्त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट करता, डांबर घालता, दुसरे दिसा रस्तो फोडटा, सिवरेजीचें काम म्हणटा, परत डांबर घालता, परत रस्तो फोडटा, गॅसाचें काम म्हणटा. लायटीचे हांगा प्रॉब्लेम कितें चल्ला सगळ्यांक खबर आहा. बिलां येता, लायट वचता. ह्यो अश्यो विविध गजाली आहा ज्यो फोंड्या घडत आहा. आमचे आतां 2 दीस कॅम्पेनींग स्टार्ट जाली आनी सगळ्यां पेक्षा आमकां दिसता म्हाका चड सपोर्ट मेळटलो असो दिसता. फोंड्या खातीर पयलीं आमी आमचो मोटो आसा की पयलीं आमचें ID हॉस्पिटल आमी पयलीं वेवस्थीत चालीन लायतले. कित्याक ID हॉस्पिटल जालें आतां कितके वर्सां बांदून जालें, बरें ब्युटिफूल बांदलां. म्हणजे ब्युटिफिकेशनाचा कांय अर्थ ना जेन्ना तितून हें ना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना, ब्लड बँक ना. सो आमी ते करपाक तो इश्यू पयलीं फर्स्ट सॉल्व करताले विदीन 6 months ऑफ अवर टायम. मजगतीं आपूण आनी हेर मंत्री फोंड्या तालुक्याचेर लक्ष दवरून आसात. फोंड्या भाजपूच जिखतले म्हूण आपल्याक खात्री आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. आयकात. हांव आनी म्हज्या बरोबर बाकीचे सगळे आमचे मंत्री हे कंटिन्युअसली फोंडेचेर लक्ष दवरून आसात आनी म्हाका खात्री आसा की जे विजन बाब रवी नायक हांच्यांनी पळयल्लें तें विजन पुराय करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी ह्या फुडल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात ते पुराय करतले. म्हणून हांव सगळ्या फोंड्याकारां कडेन मागता की तांच्यांनी परत एकदां रवी नायक बाब हांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाक मतदान करचें आनी सगळ्यांनी निवडून दिवचें. ते दितले हाचो म्हाका विश्वास आसा. फोंड्यांतली आमची भारतीय जनता पार्टी एक संघ जावन आमी सगळे जाण मेळोन काम करता. आज जे मोठ्या प्रमाणात अपूर्व आनी ताच्या बरोबर आसलेले आमचे सगळे कार्यकर्ते आयजूय हांगासर नॉमिनेशन भरपा खातीर आसा. बाब सुधीर ढवळीकर आनी तांचे आसलेले असंख्य फोंड्यातले MGPचे कार्यकर्ते हे आज आमच्या बरोबर आसा. तांच्यांनी आपल्या वेगळ्या पद्दतीन MGPच्यो मिटिंग्स फोंड्यांत लायन अप केल्या. त्या खातीर आमकां विश्वास आसा की परत एकदां फोंड्यांत कमळ फुलतलें ह्या विश्वासांत आज हांव सांगूं शकता. दुसरे वटेन उमेदवारी अर्ज दाखल करपाच्या प्रक्रिये वेळार भाजप आणि काँग्रेस एकाच वेळार पाविल्ल्यान दोनूय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी एकामेका विरोधात नेटान घोषणाबाजी केली. पळयात. आज BJP कशा पद्दतीन दादागिरी यूज करता हें आज आमी सकाळीं हांगा पळयलें. आतां हांगा जितले आमचे कार्यकर्ते आसा हाज्या 5 पटीन चड कार्यकर्ते गेटीच्या भायर आसा आनी तांकां भितर येवपाक दिना. पूण BJPचे तुमी पळयले जेन्ना मुख्यमंत्री आयलो, जेन्ना BJPचे मंत्री आयले तेन्ना सगळ्यांक भितर सोडले. सो ही तुमची दादागिरी फोंडेचे लोक पळयता. आज काँग्रेस पक्षाच्या वतीन दोतोर केतन भाटीकारान नॉमिनेशन फायल केला. आमचे AICCचे इन्चार्ज खास करून ह्या नॉमिनेशन फायलिंगाक ते मुद्दम हांगा आयल्यात. काल तांणी मिटिंगूय घेतिल्ली आनी ते फुडले काही दिसूय हांगा आसतले. सो ह्या फावट काँग्रेस पक्षाक फोंड्या मतदारसंघ जिखप आनी गोंयच्या लोकांक एक फुडली नॅरेटिव्ह दिवप, आय थिंक दीस इज द होल आयडिया. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. कुडचड्या वयल्या कथीत सेक्स रॅकेट प्रकरणात गोय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी पुलीस निरीक्षक नेल्सन कुलासो हाची भेट घेतली.
दुबावित आरोपीचेर पॉस्को कायदो आनी बायल कायद्याखाला गुन्यांव नोंद करची अशी मागणी विजय सरदेसाय हांणी केली. कुडचड्यार फाटले 3 दीस गाजपी कथीत सेक्स रॅकेट प्रकरणात मड्डेगाळ काकोडेच्या एकल्या तरणाट्याक कुडचडे पुलिसांनी अटक केली. सांग चल्ल्यांचे व्हिडिओ आनी फोटो व्हायरल केल्ल्यान भारतीय न्याय संहिता कलम 67(अ) खाला गुन्यांव नोंद केलो. आयतारा सगळ्या नगरसेवकांनी पुलिशेंत वचून ह्या प्रकरणाची खोलावेन चवकशी करून बेगोबेग ह्या प्रकरणाचो सोक्षमोक्ष लावचो अशी मागणी केली. उपरांत दुबावित आरोपीचेर पॉक्सो कायदो आनी बाल कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करचो अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केली. तशेंच ह्या प्रकरणा विशीं थळाव्या आमदारान आपलो स्टँड क्लियर करचो अशें आव्हान सरदेसाय हांणी केलें. हांव इतल्याच खातीर की एक गोंय जर अशें फसल्लें की कुडचड्याचें नांव पेड्यार आनी कुडचड्यार जी रुलींग पार्टी आहा ती बलात्कारी जनता पार्टी जाल्ली आहा. हे रुलींग पार्टीचे लिडरशिपीची प्रेशराचेर केस डायल्यूट करपाक एक एटेम्प्ट चालू आसा. गोवा एटेम्प्ट असो जावचो न्ही, विक्टिमाचेर अन्याय जावचो न्ही आनी रेलेवंट सेक्शन्स ऑफ द पॉक्सो एक्ट 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ही सेक्शनां लावंक जाय आनी द ओनर्स इज ऑन द गिल्टी टू प्रूव इनोसंट. हो कायदोच तसो आहा. हो कायदो तेणे एप्लिकेबल करूंक जाय म्हणून हांव आयिल्लो आहा. सरकार आज सांजे मेरेन जरी लायना जाल्यार हें एस्केलेट जातलें. गोंय कुडचड्यार येवपाक शकता. चलो कुडचड्या म्हणटकीर जातलें. आनी म्हाका दिसता कुडचड्या वयल्यान ही बलात्कारी जनता पार्टी शिकोवपाक लोक उबे जातले. हें जें कितें जालां ताजें इंडिकेशन अशें आसा की हे वन ऑफ इन्सिडंट न्यू हो एक ऑर्गनायज रॅकेट आनी हे पयलीं आमी नेबरींग स्टेटीन राज्याला गोवंडा तसलेच तसलोच प्रकार हो आसा सो दिसता. आनी ताजेर फुडें उलोवपाचें ना कित्याक विक्टिम्स आर इन्वॉल्व, फॅमिलीज आर इन्वॉल्व, social status, everything has to be protected. We have to be sensitive towards what we are speaking. But योगीच म्हाका काम ना धंदोमराव हांगा येवन आनी राजकारण करपाकूय येवन आनी हांव मागतां कुडचड्याच्या आमदाराक की ताणें आपलो स्टँड सांगचो कितें करता. ह्या प्रकरणा विशीं राती उसरा पुरावे मेळ्ळ्या उपरांत सोहम नायक हाचेर पॉक्सो कायदो आनी बाल कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केला अशी माहिती उप अधीक्षक आशिष शिरोडकार हांणी दिली. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करप सुरू आसा. तशेंच पिडितांनी निर्भयपणान मुखार येवंक जाय. तांची वळख पुरायपणान गुप्त दवरितले. पीडित मुखार आयल्यार ही केस आनीक बळिश्ट जातली अशें उप अधीक्षक आशिष शिरोडकाराचें म्हणणें. जसं जसं आमकां एविडन्स एक मेळटा त्या प्रमाणे आमी ती सेक्शन एड करता. सो आमचे कडेन आतां एविडन्स आयिल्लो आसा त्या प्रमाणे आमी ताका पॉक्सो एक्ट आनी गोवा चिल्ड्रन एक्टाची जी स्ट्रिक्चर हें आसा सेक्शन आहा ती आमी एड करता. सर काल कित्याक येवंक नाशिल्लें? काल आमचे कडेन एविडन्स नाशिल्लो. मागीर आतां लेट लायट आमचे कडेन एविडन्स आयलो ताजे वयल्यान हें करतलो. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक जे कोण विक्टीम आसा तांकां अपील करपाक सोदतां की ही ज्यो विक्टीम आसा पळय तांकां आमची ज्यो मॅडम आवडा वेगस आसा तांचे कडेन तुमी आमचो जर तर तुमकां जर तर पुलिसाचेर भरवोसो ना जाल्यार ते मॅडम आवडा वेगस आसा ताजे कडेन तुमी स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलो जाल्यार आमकां मातशें बरें पडटलें. ते आमची केस स्ट्रॉंग जातली. आनीक हांव सगळ्यांक अपील करपाक सोदतां की हें तुमचें आयडेंटिटी खंयच रिवील जावपाची ना. कित्याक आमी तांकां पुलीस स्टेशनार सुद्दां हाडना. ती एक सिक्रेट जाग्यार वतली आनी आमची जे लेडी पुलीस ऑफिसर आसा इन सिवील ती तांचेर हें करतले. म्हणजे तांकां ते पुलिसाचो ते सर्कमस्टन्सीस आसा पळय पुलीस स्टेशनाचे ते तांकां पुलीस स्टेशनार आयल्या भशेन कळपाना तांकां. ते घरा जाल्यार घरा आमी येता म्हणल्यार आवडा वेगस आनीक आमच्यो ज्यो पुलीस ऑफिसर आसा लेडी पुलीस ऑफिसर इन सिवील युनिफॉर्मान सुद्दां ना ते येवन चुपचाप आमी हें करतले. आनीक स्टेटमेंट फक्त आमकां जाय. आमकां तितलेंच जाल्यार आमची केस स्ट्रॉंग जातली. दवरपाक स्टोर करपाक जायना न म्हणल्यार ते सर्क्युलेट करपाक जायना न म्हणल्यार ते कोणाकूय दाखोवपाक जायना. ताका पॉक्सो भुरगीं जाल्यार ताका पॉक्सो एक्ट लागताच लागता. म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केला ताणें आपल्याक हांव करता म्हणून वचन दिलां आनी करतले बी ते कारण हांव वचता पुलिशेक ते करतले बी तो पर्यंत म्हजी एक मागणी आसा
जे चेडवांचो ताणी फायदो घेतला जे चेडवां आनी खरें म्हणजे चेडवांक आवडचें न्ही ताणी फायदो घेतलो तो हांव तांकां वचन दितां की खंय पुलीस स्टेशनाचेर येवपाची गरज ना म्हाका जर कॉन्टेक्ट करीत हांव क्वायटली तांचो स्टेटमेंट घेवन जो आधार पुलिसेक जाय वेगळ्या सेक्शनाचेर एक्शन घेवपाक ते पुलिसेक एक वाव मेळटलो करपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कोर्डीकर. आपले खातीर तो अध्याय सोंपलो. पक्षाचो ज्येष्ठ फुडारी माणिकराव ठाकरेन हे विशीं स्पश्टीकरण दिलां. सध्या आपले पुराय लक्ष फोंड्या पोटवेंचणुकेचेर आसून गोंय जिखप हेंच आपले ध्येय आसा. आमदार विजय सरदेसायाचेर केल्ले जुडास विधानाचेर युरीन स्पश्टीकरण दिलें. विधानसभेच्या निमण्या दिसा सभाघरात घडिल्ल्या नाटका उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा हांणी विजय सरदेसायाचेर वादग्रस्त विधानां केल्ली. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या प्रचाराक तेंको दिवपाक जाय जाल्यार युरीन केल्ल्या विधानाचेर स्पश्टीकरण दिवचें म्हूण गोवा फॉरवर्डान मागणी केल्ली. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन युरी कडेन संवाद सादिल्लो. ताका ठाकरेन बरोच धडो शिकयलो आसतलो. ताका लागून युरीचें उलोवप आयज बदल्लें. सोमारा जेन्ना केतन भाटीकार अर्ज दाखल करपाक आयिल्लो तेन्ना हे विशीं पत्रकारांनी युरीक प्रश्न केलो. युरी म्हणटा आपले खातीर तो अध्याय सोंपलो. सध्या फोंड्या पोटवेंचणुकेचेर आपलो फोकस आसा. जाल्यार हे विशीं आमदार एल्टन डिकोस्टा म्हणटा विधानसभे वांगडा जुडास विशय लेगीत काबार जाला. तुमच्या सिनियर लीडर माणिकराव ठाकरेंनी म्हटलेलें आसा जस्ट डोंट डू दॅट. chapter is over. That was what I used during the curtailment of the assembly. Now, anything is required. I think my focus now is the Ponda election. After Ponda election, Because one of your opposition party says आमकां तेजेर क्लॅरिफिकेशन दिल्या बगर वी वॉन्ट टू. I think our decision charge has given a clarification. स्टेटमेंट तुमच्या एलओपीन म्हटलेलो पळय असेंब्ली जाली जुदा स्टेटमेंट काबार. ओके. काँग्रेसचो जो डेस्क इंचार्ज आसा ताणें ऑलरेडी हेजेर क्लॅरिफिकेशन दिलां अशें आमी तुमच्याच मिडियांतल्यान पळयलां की ताणें सांगलां की दीस इज नॉट पार्टी स्टँड म्हणून. जर पार्टीचो तो स्टँड ना ताणें कितें एक्विजिशन विजयाचेर केल्या ती जाल्यार आतां तुमी एलोपीन विचार मरे ताजो कसलो स्टँड उरला तो आतां. इट मस्ट बी इंडिव्हिज्युअल स्टँड न्ही. आतां जर तो माणिकराव ठाकरे येवन डेस्क इंचार्ज सांगता इट इज नॉट पार्टी स्टँड दॅट मीन्स विदिन द पार्टी देर कॅन बी डिफरंट स्टँड्स. वन इज पार्टी स्टँड वन इज इंडिव्हिज्युअल स्टँड अशें जालें हाजेर. मजगती ह्या विशयाचेर गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या. ऐकात. आतां हांव एज अ क्रिश्चन म्हणटरीच आमगेलो खरेजनाचो कार्ड चलता आनी युरीन म्हणल्यार तें सगळ्यांक म्हणलें आनी हांवें सांगलें तें सगळें उजिरी सांगलेलें आनी हें सगळें खबर आहा. काँग्रेसाचो बाब खंयचो ठाकरे माणिकराव तेणे पासून सांगिल्लां कोणें कोणाची टिका कशनी. दुसरे काँग्रेसाच्या एक लिडरांनी म्हणलां तें काबार जालें. आतां आमगेले हितू क्रिश्चन हितू खरेजमाचो कार्ड चलत म्हणटरी फॉरगिव एंड फॉरगेट. जरी तर तेंक दिसता केल तिचोच वी आर ऑल्सो रेडी. आमी बॉक्सू तयार आहाय आनी बॉक्सण घेवपाकूय तयार आहाय जरी तर तेंक दिसत जाल्यार. बट दुसरे पाटी तेंक करप ना. पूण ह्यो फॉरगिव एंड फॉरगेट तुमकांच लागता युरीक लागना. जेन्ना तुमच्या कडेन सॉरी म्हणटा ना ऐक एक मिनिट घ्या. युरीक आमी तितले महत्व दिना जितले माणिकराव ठाकरे कित्याक तांगेलो इंचार्ज माणिकराव ठाकरे तेगे हायकमांड. फाल्यां जर युरीन सांगलें तो आपल्याक कोण न्ही. जशें माणिकराव ठाकरेन सांगलें की युरीचो स्टेटमेंट हो पक्षाचो स्टेटमेंट न्ही. ताणी स्पेसिफीक सांगला युरीचो स्टेटमेंट. आता जर युरीन जर फाल्यां जर सांगत की माणिकराव ठाकरेचो स्टेटमेंट हो पक्षाचो स्टेटमेंट न्ही आपल्याचो स्टेटमेंट म्हणटा पक्षाचो स्टेटमेंट तर आमी ताजेर मागीर उत्तर दितले. ताणी सांगू दी. आता जेन्ना तो ताका डिसोन करता की तो पार्टीचो स्टेटमेंट न्ही म्हण तर सामान्य मनशान कोणी जर स्टेटमेंट केला ताका महत्व दिवपा इतले आमगे पार्टी ताका येना. पूण जेन्ना पार्टीचो हायकमांड सांगता बरोबर पार्टीचो हायकमांड जेन्ना येवन सांगता की तो स्टेटमेंट हो इंडिव्हिज्युअल स्टेटमेंट हो खरें म्हणजे ताका इन्सल्ट. हो आता म्हाका जर म्हाज्या पार्टीच्या अध्यक्षान सांगलें की जनरल सेक्रेटरीचो स्टेटमेंट हो जनरल सेक्रेटरीचो स्टेटमेंट हो पार्टीचो स्टेटमेंट न्ही आय विल रिजायन सेम डे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पर्वरी रस्त्याचे जाल्ले उण्या दर्जाच्या कामाविशीं मंत्री रोहन खंवटेन वीज खात्याचेर खर टिका केली.
कामाचो दर्जो सामकोच उणो आशिल्ल्यान योग्य तपास आनी देखरेखीचो उणाव आसा अशेंय तांणी सांगलें. ह्या संबंधी व्हॉट्सॲप ग्रुपाचेर पयलींच हो प्रश्न मांडला, पूण आजून मुखेल अभियंत्या कडल्यान तांकां कसलोच प्रतिसाद मेळूंक ना म्हण मंत्र्यान नाराजी उक्तायली. तशेंच जापसालदार अधिकाऱ्या आड कारवाय करची अशी मागणी तांणी केल्या. रोड्साची आमी वी हॅव हॅड अ इश्यू रिव्ह्यू ऑफ द रोड्स ऑल्सो आनी कित्याक रोड्स पर्वरी आमचे खास करून आत्ता हांव म्हणटालो की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हॅज कॅरीड अ व्हेरी सबस्टँडर्ड टायप ऑफ वर्क बिलो क्वालिटी. No inspection, no proper supervision of electricity department, subdivision and Porvory. आणि प्रॉब्लेम्स कंटिन्युअस सांगून हांवें स्वता व्हॉट्सॲप आमचो ग्रुप आसा तातूंत घालून द चीफ इंजिनियर येट टू रिस्पॉन्ड. आनी म्हाका दिसता असली जेन्ना जाता फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड इट इज टायम दॅट वी नीड टू एक्ट ऑन दिस टायप ऑफ पीपल who find themselves not responsible to the people whom they deployed for their public servants and they are paid at the taxpayers' money. जे कामां जाता योग्य तरेन जावची म्हणून आमी तांकां सांगता. आणि पॉवर डिपार्टमेंटान जे ज्या तरेन आमच्या हातून काम केलां अंडरग्राउंड केबलिंग ताजो प्रॉब्लेम पूर्ण पर्वरी आमी रस्ते फोडून काबार केला. ताजे खातीर लास्ट 2 म्हयने दिगंबर कामतीन आमकां आनी मुख्यमंत्र्यान हेल्प केल्ल्या खातीर वी आर एबल टू गेट द फायल्स अप्रूव्ड फॉर वीच हॉट मिक्सिंग वील स्टार्ट. सो वी हॅव ऑल द रोड्स टू हॅव अ रिव्ह्यू विथ सिवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर सप्लाय. सगळीं कामां जितलीं आसा ती आमी बंद करपाक लायिल्ली आणि हॉट मिक्सिंग चालू करपाक, कित्याक खंय एक लिमीट आसता. आणि हे मेन कल्प्रिट आय वूड से हू हॅज फाउंड नो अकाउंटेबिलिटी अँड आय वूड चार्ज हिम विथ सबस्टँडर्ड. आय विल नॉट डॉक्युमेंटेशन टू प्रूव्ह दॅट. पयली अशी गजाल जाली की रातचे काम चालू आशिल्लें आणि रातचे पर्वरी काम आसतना 4 लेबर रस्ते फोडटात, पायपलायन फोडटात. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो एकटोय इंजिनियर ना आणि तो कॉन्ट्रॅक्टराचो सुपरवायझरूय ना. कामां चल्ल्या जाल्यार कोण करता आणि इतल्या डेप्थाचेर केबल हे करता. आता स्वतः आय वॉज द विटनेस टू इट अँड आय गॉट इट रिकॉर्डेड. सो आय थिंक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विल हॅव टू आन्सर कित्याक फाल्यां हे इंजिनियर ट्रान्सफर जातले, सीए आनी खंय वतलो आणि त्या टायमार परत आमकां लोकांना त्रास जावंक जायना इलेक्ट्रिसिटीचे. ताज्या खातीर अंडरग्राउंड केबलिंग इज अ सेन्सिटीव इश्यू. दे शुड हॅव हँडल्ड इट सेन्सिटिव्हली. फोंड्या पोट वेंचणुकेक आव्हान दीत अंकिता कामत हिणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केला. रोखडेच फुडल्या वर्सा विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा, देखून आता पोट वेंचणूक जावन कांय फायदो ना म्हण हे विशीं तिणें उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केला. ह्या प्रकरणाची पयली सुनावणी 24 मार्चाक जातली. ताळगावच्या शेताक उजो लागलो. दर वर्सा ह्या शेताक उजो लागता तो मुद्दाम जावन कोण लावन येता, आपोआप लागता काय हेजी चवकशी जावपाक जाय. नवे पीक घेवपा खातीर शेताक आदी कितें आसा ताका लागून उजो लायतात, पूण आतां थंय घरां आनी बिल्डिंगे उबारल्यात. ह्या वाठारांत उजो पातळ्ळो जाल्यार व्हड दुर्घटना जावपाक शकता, देखून हाचेर पुलिसांनी नदर दवरपाची गरज आसा. फोंड्या पोट वेंचणुकेंत गोवा फॉरवर्डान निमाणे काँग्रेसीक तेंको दिवपाचें थारायलें. काँग्रेसीचो विरोध युतीवाद भागीदारी आसूनय युरी आलेमांवाच्या विधानाक लागून बरोच बोवाळ जाल्लो. पूण सोमारा पणजे जाल्ल्या स्टेट एक्झिक्युटिव्हाच्या बसकेंत गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसीक तेंको दिवपाचें थारायलें. तशेंच गोवा फॉरवर्डान 2027च्या वेंचणुके खातीर तयारी सुरू केल्ल्याची घोशणाय केली. पळयात. आमची पार्टी ही सबंद गोवा बेस करपाक म्हणजे जे आता काही ठराविक मर्यादित मतदारसंघापुरती असताली ती आम्ही हाजे फुडें सगळ्या 25 ते 30 मतदारसंघात आम्ही आमची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी म्हणजे ब्लॉक काडटले आणि पार्टी स्ट्रेंथन करपा दृश्टीन. कित्याक रोखडेच म्युन्सिपालिटीची इलेक्शन येतात, ताजे नंतर जनरल इलेक्शन येतले. जनरल इलेक्शन केन्नाय जावंक शकता. त्या दृश्टीन पार्टी घट्ट करपाक आणि पार्टीचो प्रसार करपाक आणि पार्टीचे स्थान बळकट करपाक आम्ही सगळे कडेन ब्लॉक काडले. 25 ते 30 अशें आमी टार्गेट दवरला. आम्ही ठरयला की थंय कॅन्डिडेट घालूंक ना
कित्याक आमचे मेन टार्गेट आम्ही स्वतः आमची पार्टी अशी समजता की आम्ही बीजेपीचे अगेन्स्ट आणि गोंयचो खरो विरोधी पक्ष म्हणजे खंयच्याच तापेली पळय नासतना आमी बीजेपीक उडोवपाक प्रयत्न करतात आणि हाजे फुडेंय गोंयांत बीजेपीचे सरकार उडोवपासाठीच आमचे आता पार्टी स्ट्रेंथन करतले ओपन मनान आमी मुखार आयिल्ले आसात आणि पयले मोख म्हणटी थंय बीजेपी हरपाक जाय ही पयली मोख प्रश्नच ना युगो घेवन राजकारणाक वचपाचें ना भारतीय जनता पक्षाक उडोवपासाठी जे कितें करपाक जाय ज्यो लोकांच्यो भावना आहा गोंयच्या लोकांक आसा की हें सरकार चेंज जावपाक जाय आणि त्या लोकांच्या भावनेक आमी आदार दिवन जे लोकांक जाय ते करपाक आमी तयार तुम्ही आरजीपी वांगडा युती करता? आरजीपी अशें न्ही जे कोण समविचारी आसात आणि जांकां दिसता प्रामाणीकपणे की भारतीय जनता पक्ष पडपाक जाय गोवा स्टेट वूड टेक एक मोठी पब्लीक मिटींग पक्षाची, कारण आमकां 10 वर्सां जातात पक्षाक ह्या वर्सा, आणि लोहिया मैदानाचेर एक पब्लीक मिटींग जावची अशें एक सगळ्यांचें एक मत आशिल्ल्यान ते आमी 30 मेक घडोवन हाडटले. वी आर अ पीपल अलाय ऑफ द काँग्रेस पार्टी आणि आमचो थंय पुराय टीम जी आसतली आमचे जे कोण आसतले वर्कर बिकॉज सगळे वी विल वर्क टुवर्ड्स द इन सपोर्ट ऑफ द Congress candidate. We are a political party and we are set to build our organization across the state to strengthen the opposition so that if opposition is strengthened we will form a government together. मतभेद आणि मनभेद कुशीक दवरून we will चल या फुडें. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक दिसाळ्याच्या 64व्या वर्धापन दिसाच्या सुवाळ्या निमतान उर्बेभरीत परबी. गोमंतक दिसाळ्याच्या निर्भय पत्रकारितेची वाटचाल अशीच फुडें वचूं. परबी भेटोवपी संकल्प आमोणकार, आमदार मुरगांव मतदारसंघ आनी SID CGLचे अध्यक्ष, तशेंच श्रद्धा संकल्प आमोणकार, नगरसेविका, मुरगांव नगरपालिका. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.